बलात्काराच्या केशीन जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्लो हेवीवेट हाय प्रोफायल बाबा गुरमीत राम रहीम सिंगाची फरारी साथीदार आणि कथित मानसकन्या हनीप्रीत सिंगाक हरियाणा पुलिसाच्या एसआयटीन धरली। ती खंय एसआयटीक शरण आयल्या। 38 दीस जाली ती फरारी आशिल्ली। पटियाला जिरकपूर मार्गार दनपरा सुमार 3 तिका धरली। बुधवारा तिका पंचकुला कोर्टा मुखार रिमांडाक व्हरतले। हनीप्रीताचेर पंचकुलान हिंसाचार पातळप तशेंच देशद्रोहाचे आरोप आसात। हमारी जहां पर भी रेड्स हुई हरियाणा पुलिस की तरफ से, दैट वाज लार्जली इन पंजाब, राजस्थान एंड एनसीआर एरिया, तो हमारे को लोकल पुलिस ने हमेशा हेल्प की है। द पुलिस विल इंटेरोगेट हर, विल क्वेश्चन हर रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन सो फार, एंड सर्टनली दैट विल टेक सम टाइम, और इंटेरोगेशन के बाद हम कल इनको कोर्ट में पेश करेंगे। 2 ऑक्टोबराक वर्ष पद्धती प्रमाण सांताक्रूजची आदली मंत्री मामी व्हिक्टोरियाच्या संघटनेन गरीब आणि गरजू लोकांक अन्नदान दवरिल्ले। व्हिक्टोरिया आणि रुडॉल्फाच्या सोशल वेलफेअर असोसिएशनाच्या ह्या कार्यावळीक भरपूर लोक जमलो। मामी दुयेत आशिल्ल्यान कार्यावळीक पावली ना। दर वर्षाप्रमाण अंदूय व्हिक्टोरिया मामी आणि रुडॉल्फाच्या सोशल वेलफेअर संघटनेन 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती निमतान अन्नदान दवरिल्ले। फाटली सेगीत 39 वर्सां जाली व्हिक्टोरिया मामी ही अन्नदान कार्यावळ दवरता। मेर्शे, कालापूर, सांताक्रूजचो भरपूर लोक जमलो। यजमान व्हिक्टोरिया मामी दुयेत आशिल्ल्यान हॉस्पिटलांत एडमीट आसा। ती अन्नदानाक पावली ना। हे आमचे सोशल वेलफेअर असोसिएशन घडल्या आयज 39 वर्सां बसता आणि आमची चीफ पेट्रन श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडीस आणि आमचो चेअरमॅन रुडोल्फ फर्नांडीस हे आता 39 इयर्स वर्सां जाली। हे जेवण बाब रुडोल्फ स्पॉन्सर करता, पूण आमच्या मदें आयज आमची मामी चीफ पेट्रन ना, कित्याक ती बरी ना आनी हॉस्पिटलान एडमीट तिका केलेली आहा। आमी मागता देवा लागीं देवान तिका बेगाच घरा पावोवपाक। हें जेवण तिजो पूत रुडोल्फ फर्नांडीस स्पॉन्सर करता। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। आगशे पंचायतीची गांधी जयंतीक सांस्कृतीक कार्यावळ जाली। पंचायतीन गरजूंक व्हीलचॅर वाटल्यो। पंचायत वाठार गार्बेज फ्री जावंक जाय म्हूण लोकांचे तेक्याक सरपंचान उलो मारलो। आमची गांवची गार्बेज रस्त्याचेर पडलेली आसा, घराच्या भोंवतणी पडलेली आसा, हांगाच थंयसर उडयतात। ती गार्बेज एकठांय करून आनी सगळें लिंपसाण सांबाळपाक, लिपेज दवरपाक ही फुडें चल्ल्यात आनी ही आमी कलेक्शन करून ही ट्रिटमेंट प्लांटाक दिवपाक सालिगांव हावस टू हावस आमी गार्बेज कलेक्ट करतले, सेग्रिगेट करून वेट गार्बेज सेपरेट आनी ड्राय गार्बेज सेपरेट। हें सगळें करून आमकां आदार जाय, लोकांचो सपोर्ट, कॉपरेशन आनी तेंको वांटो घेवपाचो म्हणल्यार सगळ्या लोकांनी आनी पंचायत मेंबरांनी जायते त्रास तुमी काडचेच पडटले। कलेक्ट तुमचे जी वाडो क्लीन करपाक आनी तेन्नाच वाडो क्लीन जाल्यार आमचो गांव क्लीन जातलो। जेवेराक हांवें सांगलेलें आसा, एक प्लॉट खंय तरी चेचीचो मागलोलो आसा म्हणटा, एक चेचीचो प्लॉटान तूं एक स्टोर करून तुवें दवरची आनी ही आमची आगशीची गार्बेज आयज सावन आमी सुरवात करुया। आनी म्हाका दिसता तुमचो सगळ्यांचो तेंको आसल्यार हे आमचे आगशीचो गांव फर्स्ट विलेज म्हूण आमी हे आमच्या मतदारसंघात वा आमच्या गोंयांत ही क्लीन करपाक सोदया। पेडणे कॉलेजीन गांधी जयंती निमतान पेडण्या स्वच्छ भारत रॅली काढली। Every year this college observes the Swachhata Day in the college. Last week we had a general cleaning in the college and we thought that we would take a rally of all the students, the teaching staff as well as the non-teaching staff in the municipality limits to create consciousness and awareness about this extremely good program, very good initiative of the Government of India and the Government of Goa in ensuring cleanliness all around. पेडणे आरोबा मांगिरीस हायस्कुलाची इनामां दिवपाची कार्यावळ जाली। हायस्कुलाचे स्मरणिकेचे प्रकाशन जाले। गोवा शिपयार्डान वास्को स्वच्छ भारत अभियान जागृती काढली। शिपयार्डाचो चेअरमॅन ॲडमिरल शेखर मित्तलान स्टाफाक नितळसाणीचो सोपूत दिलो।
अभियानान म्युनिसिपालिटीच्या कामगारांनी आधार दिलो. मडगाव म्युनिसिपालिटीची शारात स्वच्छ भारत सायकल रेस आणि वॉकॉथॉन झाली. Madgaon Municipal Council along with Sashti Riders, Inner Wheel Club of Margao and Rotary Club of Margao. The riders started from Bolshe Circle. They are about 30 odd, and we started a walking rally from Madgaon Municipality. We went around shouting slogans of Clean Goa, Green Goa, say no to plastic, use your own bags. And I think we have had a fantastic response. You can see the number of people. The riders have come very enthusiastically despite the weather. And I think it will be our endeavor, to promote this, that we should not say no to plastic or minimize the usage of plastic and try and use your own shopping bags whenever you go. मडगावचे होली स्पिरिट चर्चीत ऑल गोवा बेकर्स संघटनेन इंटरनॅशनल ब्रेड डे आणि बेकर्स फेस्ट मनयले. ऑल गोवा बेकर्स अँड कन्फेक्शनर्स असोसिएशन आमची संघटना 7वें वर्स तुका सेलिब्रेट करतात आमचो इंटरनॅशनल ब्रेड डे. तर आयच्या दिसा आमी वर्सावळीच्या पद्दती प्रमाणे आमी सकाळीं आतां 10 वरांचेर आमचें मिस जाले उपरांत आमचें गेट टुगेदर. तर ह्या गेट टुगेदराक आमचे सगळे गांवचे गोंयचे बेकर भाव जे हाजीर जातात त्या ह्या गेट टुगेदराक हाजीर जावन आपापले प्रश्न तुका थिंगा मुखार घालतात आनी कशे भशेन आमचो धंदो मुखार वचपाक जाय, गव्हर्मेंटाचो आमकां आदार कशे भशेन आमकां आदार फावो जावंक जाय, हे सगळे प्रश्न आमच्या मुखार जे आमी घालता ते ह्या वर्साक आमी एक मेमोरेंडम करून आमी सगळे आमच्या CMांक आनी आमच्या सगळे एक MLAक आमी म्हणून धाडटले. पोर्तुगालच्यान अवर लेडी ऑफ फातिमाचो स्टॅच्यू गोंयांत पावलो. चिंचिणीच्या अवर लेडी ऑफ होप चर्चीत प्रार्थना जाली. हो स्टॅच्यू भारतात वेगवेगळ्या सुवातेर 3 दीस व्हरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.